कांय म्हयन्या पयलीं बिग डॅडी कझिनो कांय कारणाक लागून मिरामार दर्यावेळेर अडकिल्लो. उपरांत हो कझिनो दुरुस्ती करपा खातीर परत धाडिल्लो. त्या उपरांत ह्या कझिनोच्या मालकान सरकाराक कर देणग्यो दिल्ल्यो म्हण न्यायालयान सरकाराक तात्पुरत्या वेळा खातीर पयलींचो कझिनो दुरुस्त जाय मेरेन महाराजा नांवाचो एक वेगळो कझिनो चलोवपाची परवानगी दिल्ली. मात सद्याक परत आयिल्लो हो कझिनो पयलीं दुरुस्त करपाक धाडिल्ल्या कझिनो परस वेगळो आसा. हो एक नवो तर कझिनो मांडवीत ना मूं असो आयज प्रत्येक गोंयकाराक प्रश्न पडिल्लो आसा. जरी तर हो पयलींच्या कझिनो कडेन अदलाबदल केला जाल्यार दोनी कझिनो मदल्या प्रवाशांची क्षमता वेगळी आसा आनी हाका मांडवी न्हंयत येवपाक मान्यताय कोणे दिली काय म्हण हो व्हड प्रश्न आसा. एके वटेन गोंय सरकार परत परत सांगता नव्या कझिनोक आनीक मान्यताय मेळची ना, तशेंच पयलींचे आशिल्ले कझिनो मांडवींतल्यान हालयतले. मात अशें आसतना एका नव्या कझिनोक कशी मान्यताय मेळ्ळी हो चिंतपासारको प्रश्न आसा. पोर्टमंत्री म्हणटा ह्या संदर्भात आपल्याक कांय म्हायती ना, हाचेर कारवाय जातली. जाल्यार दुसरे वटेन बंदर कप्तान खातें कांय उलोवपाक तयार ना. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सजमता की ही फायल सीएमओ कार्यालयांतल्यान क्लियर जाल्या. मात अशें आसल्यार आचारसंहिता आसतना एकादी फायल कशी क्लियर जावं येता काय हो व्हड प्रश्न आसा. तशेंच भाजपाचोच वीज मंत्री सांगता अजून हो कझिनो काय दुसरें कसलें वेसल हें स्पश्ट ना. First of all, it's not a new casino. We don't know what is a casino. It's a vessel come to the port. Whenever there is a question of casino, we will take the right decision. There is no casino. See, you are saying it's a casino. I never said. For us, it is a ship. That way, so many other vessels come on the port and go. So right now, it's not a casino? No, see, you are asking me something. See, I don't know. You have got information. I've seen a hoarding which says it's a casino, Big Daddy Casino. No, but Big Daddy is already operating. If you are saying that, Big Daddy, if you are not aware, through the High Court order, Big Daddy is operating a casino in Goa already. In the ship. So the new vessel, according to the BJP, you all do not know whether it's a casino or not. No, if we don't, it's come. So let them ask. We'll see what it is. दुसरे वटेन काँग्रेस आरोप करता दर 6 म्हयन्यांनी भाजप सरकार कझिनोक एक्सटेन्शन दीत आसा. कझिनो लॉबी गोंयचे राजकारण चलयता म्हण आरोप काँग्रेसीच्या कवठणकरान केला. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा सरकारान कझिनोक आनी एक एक्सटेन्शन दिला. 2014 वर्सा सावन हे सरकाराचे लिडर मनोहर पर्रीकर कंटिन्युअसली गोंयकारांक सांगत आसले की मांडवींच्यान कझिनोज काडटले म्हणून. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की एवरी 6 मंथ्स प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी ते कझिनोक एक्सटेन्शन दीत आसात मांडवीन. गोंयचे लोक म्हाका दिसता इतली गजाल विसरूंक ना की 2012 वर्सा जेन्ना भाजपाचे सरकार सत्तेर आयले तेन्ना कझिनो बंद करपाचो हो सगळ्यात व्हडलो मुद्दो तांचे हातान आसलो आनी मेगा पोल प्रॉमिस आसलें की कझिनो बंद करतले म्हणून भाजपा. तांच्यांनी पणजे सुद्दां एजिटेशन केल्लें ते सगळ्या लोकांक याद आसा. रस्तो हाडयल्लो, उजो पेटयल्लो, कझिनोन सामको हल्लो केल्लो कझिनोचेर आनी कझिनो बंद करतले म्हणून सांगले. पण आज परिस्थिती अशी जाल्या की कझिनो बंद करपाचे पयसूच दवरा पण ते कझिनोक एक्सटेन्शनां मेळत आसा. त्याच बरोबर 2014 सालांच्यान आमी आयकता की गेमींग कमिशन जातलें, कझिनो पॉलिसी जातली. पण ते गेमींग कमिशन आनी कझिनो पॉलिसी पयसूच आसा. कमिशन घेवन घेवन बीजेपी कझिनोक एक्सटेन्शनां दीत आसा. आनी आज एक अशें चित्र गोंयकारां मुखार उबें रावला की कझिनो लॉबी जी आसा ती आज गोंयचे सरकार चलयता आनी भारतीय जनता पार्टीची पॉलिसीज ज्यो आसा त्यो हे कझिनो लॉबी डिसायड करता. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.